Page 116, Bogos Maka I2. Jesu Moshe, Ishta Moshe, Kalsan Dusha, Sangshimaka, Vikulokitlo, Mokasa, Doldir Moshe, Gordar Soru, boys, Gela, Portuniu, Mancala, Galu, Los Dis Ta. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनू आयज प्राचीत कालाचो 5वो आयतार आनी आयजचो विशय जावन आसा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. जेजूक पळोवंक ताका अणभवूंक लोक सोदतालो तशीच आमी जेजूक अणभवूंक सोदता. आमी पळयता की प्राचीत काळ जावन आसा खेरीत कुरपेचो काळ आनी ह्या काळान आमकां देवाचो अणभव घेवपाक आपोवणें आसा. तशेंच आयज आमच्या दोरपरांतान भुके आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलेलो दीस आसा. तशेंच ह्या कुरपे खातीर आनी कोवीड-19 हो जोगभर विस्तरलेले पेस पिडेंतल्यान आमकां सगल्यांक निवार म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत भितर सरतना आमी देवा लागीं मागुया. म्हज्या भाव भयणीनू हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सोरपदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनू म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांग वार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. Somia kaklut ko, Somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Somia kaklut ko, Somia kaklut ko. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या पुतान आमचो मोग केलोय आनी आमचे खातीर आपलो जीव दिलो. ह्या मोगाचे वाटेन खुशेन चलूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सुरवेस्पोर असो उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांकां हातान धरून इजिप्तांतलीं भायर काडलीं त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार
हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो देखून कोण दोनी तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पूर. ते दीस पावतोच इस्रायेलाच्या गोरण्या लागीं असो हांव करार करतलो. हें सांगता तो सर्वेस्पूर. तांचे भितर खोल खोल हांव म्हजी समूर्त रिगयतलो. तांच्या काळजांचेर ती बरयतलो. तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशींच जाणटीं. हें सांगता तो सर्वेस्पूर. कित्याक हांव तांच्या नोस्त्यापणाचें बोगसणें दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. निर्मोल कालीस देवा, रोचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत. सगळीं म्हणुया. निर्मोल कालीस देवा, रोचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. बोव कोनवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवून म्हाका नितोळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब. निर्मोल कालीस देवा, रोचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत. निर्मोल कालीस रोचून घाल तूं म्हज्या ओड्ड्यांत. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. निर्मोल कालीस देवा, रोचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुजो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे चडशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. निर्मोल कालीस देवा, रोचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत. हेब्रेवाक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपल्या संवसारांतल्या जिवितान चेंचून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां घडोवन आपणाक मरणांतलो वांटोवंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोगते पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्यांक सगल्यांक सासणीक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जो हांव आसा तूंय म्हजो सेवकूय आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पास पोरगेच्या सोमयार देवाक बोजूंक आयलोले मदें थोडे ग्रीक आसले. गालिलेंतल्या बेतसायदाच्या फिलिपा शोरी येवन तांणी अशें मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदतांव. फिलिपान वचून आंद्र्याक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बराबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां परतीपाळ केलो. मनशाचो पूत मोहिमेवंत जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सोत सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडून
मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायते पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आतां म्हजेर आकांत आयला. हांवें कितें म्हणून हांवें कितें करचें? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणचें ना. ह्या पासत हांव ह्या वेळाक पावलां. बापा, तुज्या नांवांक मोहिमा जोडूंक घे. तेन्ना एक सुर्गींचो ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवांक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव मोहिमा जोडून घेतलो. लागीं आसलेल्या लोकान हो ताळो आयकलो आनी तांणी म्हणलें, गडगडो मारला. दुसऱ्यान म्हणलें, एक देवदूत तांचे कडेन उलयला. पूण जेजून तांकां परतीपाळ केलो आनी म्हणलें, हो ताळो म्हजे पासत न्हय तर तुमचे पासत गाजला. आतां संवसारांची मनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो, आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशीन ओडून हाडटलो. अशें म्हणून आपले कसले तरेचें मरण भोगचें आसलो तो तांकां सांगता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणीनू, आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करुया. जेजूच्या अणभवाच्या उजवाडांत जिवीत जिवंक. आमी पळयता की जेन्ना आमकां जेजूचो अणभव मेळटा तेन्ना आमचें जिवीत बदलता. कसले त्रास संकोश आयले जाल्यार आमकां ह्या अणभवांतल्यान जिवंक बरें पडटा, आनी तेन्ना हे त्रास आनी पिडा जे कितें आसा ते सोसूंक मातशें सोंपें पडटा. पूण हो अणभव आमकां कशे तरेन मेळटा? हो अणभव आमकां मागणें करून मेळटा. कित्याक जेन्ना आमी मागण्यांत वेल सारता तेन्ना आमी जेजू वांगडा एक संबंद स्थापीत करता, आनी तशेंच एके तरेन आमी जेजूचो अणभव घेता. तशेंच आमी पळयता की पयले वाचपार आमी नदर मारली जाल्यार इज्रायलाक आनी जुदावाक तांच्या पातकांक लागून तांकां दोगदायल्या उपरांत देव तांकां बुजवण दिता. तशेंच एक नवो करार हांव तुमचे कडेन करतलो अशें देव तांकां सांगता. आतां आदल्या करारांत फकत ह्याच वळींत नवो करार हें उतर आयलोलें आसा. देवाचो संबंद आपले परचे सोवे सदांच करच्याच, आनी ह्या कराराक देव सदांच विश्वासी आसलो. आमी पळयता की देवान जायते करार केले लोकां वांगडा. देव सदांच विश्वासी आसलो, पूण लोक ताणें सदांच हो करार मोडलो. आनी तशेंच ह्या प्राचीत काळान आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक जाय. देवान आमचे वांगडा एक करार केला. आमी ह्या कराराक विश्वासी आसा या ना? तशेंच दुसरें वाचप जेजूचें मनशाकाळ चित्र आमच्या मुखार दवरता. जेजू नीज देव आनी नीज मनीस जावन ताणें आमच्या खातीर जायते त्रास सोंसले. कित्याक ताका जाय आसलें की आमी सगळीं साल्वार जावची, आनी तशेंच ताणें आमची पातकां घेवन आमकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत दिलेलें आसा. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत मुखेल विशय जावन आसा सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. जशें हांवें पयलीं म्हटलेलें, जेजूक आमी पळयता तेन्ना ताचो अणभव आमी घेता तेन्ना आख्खें जिवीत बदलता. आनी ही उतरां ग्रीक लोकांनी म्हटलेलें.
आनी आतां आमी पळयता की ताणें जेजूचे आख्खे शिकवण आयकलेले, ते जेजूचे शिकवण पाळटाले आनी आतांच जेजूचो पाटलावदार करपाक तांकां एक संदी जाय आसली. आनी आमी पळयता की जेजू एक उदाहरण दिता. तो म्हणटा, गवाचे कोण्णो जमनीर पडोन मरना जाल्यार तो तसोच उरता. तशेंच आमी पळयता एक बी समज आमी ते जमनीर घालिना जाल्यार ते बी मरना जाल्यार झाड जावपाना, आनी झाड जालें जाल्यार आमकां फळां आनी फुलां मेळना. तशेंच आमी पळयता की आमच्या जिवितांत जायत्यो अश्यो वस्तू आसा जे वायट आसा. जायतीं आमचीं चिंतनां, जायत्यो आमच्यो करण्यो ज्यो आमकां देवा मुखार येवपाक आदार करिना. तर तशेंच ह्या प्राचीत काळान खेरीतपणी ह्या विशयाचेर नियाळ करून आमकां जिवीत बदलपाक एक संदी मेळिल्ली आसा. आनी ह्या संदेचो फायदो घेवन आमचें जिवीत बरे भाशेन बदलून एक नवें जिवीत जिवंक जेजू आमकां आपयता. तर खेरीतपणी आयज आमी मागुया की आमच्या जिवितांत जे कितें कोश्ट वायट आसा ताचेर नियाळ करून जेजूची आदार आनी बळ मागुया. आतां आमी आमची भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोतमानता देवा, सोरपोदिलदार देव बापाक, स्वर्गींच्या आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन संभोवलो, आंकवार मारे थायन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदले देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक तो जिवंत जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर्बेदारार देव बापाच्या उजवाक बसलाय, थंय तांची जिवां आनी मेल्ल्यांची मजती करूंक येतलो. सदमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमचे मनांत आनी काळजांत जायत्यो मागण्यो आसा. आतां आमी ही मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले जिविताचे गोवायकेंतल्यान आपले परजेक जेजूची वळख आनी अनुभव दिवन तांकां अदीक आनी अदीक जेजू सोशी हाडूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आख्खो संवसारभर राजकरण चलयतल्यांनी आपल्या कार्या सेवे चाकरेच्या मनान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाच्या बऱ्याक पडटा तसले निर्णय तांणी घेवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बावतिजमा वरवीं जेजून आपली आज्ञा आमच्या काळजार कांतयल्या. तर आमी सगल्यांनी प्रिती मोगाची, बोगसण्याची, शांतीची, भाग्याची आनी दयाल करण्याचें जिवीत जिवन जेजूचे नीज गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जायतो लोक कसलीच चूक नासतना भूक आनी पिडा सोंसतात. तांणी निराशी जायना जावंक, पूण जेजूच्या कोश्टांक एकवटून ते आपले तशेंच संवसाराचे सोडवणे पासत भेटोवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोविड-19 हे पिडेंत आसलोल्यांक जेजूची पेकोवणी, मरून गेल्यांत तांकां सासणाचें सूख, दुखांत आसलोल्यांक जेजूची बुजवण आनी आमा सोमेस्तांक ह्या पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची खाजगी मागणी आतां आमी देवा मुखार मांडुया.
बापा मोगाळा, ह्या मिसाचे भेटेंत जेजू तुज्या पुताचे संपूर्ण बलिदानान वरवीं आमी आमची मागणी आनी हुस्के तुका उबारता आनी जेजूच्या कश्टाच्या फळा वरवीं ती आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Bapak Manna, C8, page 32. Bapak Manna gon by no, sai kalsa chi kori pokti, naka bolitana, sai peleachi toya priti, mokal bapa manum duke. Mokan kili ibetoni, moka bapa manutuke, mokan kili ibetoni. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदेदारा देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मागुया. कोणवाल्या बापा, तुज्या प्रितीवंत पुता जेजून आपल्या मरणान तुका मोहिमा जोडून घेतली आनी ह्या खातीर तुवें ताका मोहिमीवंत केलोय. जेजूच्या मरणाच्या बलिदानान आमच्या हातांतल्यान आतां घेवन तुज्याच नांवाचे मोहिमेक आमकांय ताच्या मरणांत वांटो दी आनी ताच्या सांगाता मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय वाटता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदेदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगल्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुज्या मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या खुर्साच्या उतरवतल्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फाकोयली. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dormoranzo sorbis portum, sorganizo sorboleo, tuja voi pova. Usurgit tu casoi soi, usurgit tu casoi soi, sorbis poracina vi et casoi. Usurgit tu casoi soi, usurgit tu casoi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच खुशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत, पातकाचे बोगसोणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुंचे पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Somia Jezu tuże moron ami somorota. Tuże puno żywot pod ami porgota. Tuża jelia ami odwekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमचे गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिते मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्याच आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे, भाग्यवंत दोरदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मोखोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वाटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवंती पदवी आनी मोहिमा तुजी, सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ
तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना, देखून ओतमीतपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजो सरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. Moga one top, D32, page 64. D32, page 64. Devahutor mokandeta, devahuno morun banta, toshin samka favosali, eruiteni vatunami. Sata baba murkitushi, Sata gobi babuin sukli, Sata baba murkitushi, Sata gobi babuin sukli. Mokavanta Sata Misan Sata Koran Sata Gavan Dom Musli Pitonitso Uzbaram Cha Chivitatso Sata Prithvi Sakshi Devo Sata Sorgar Santus Tuso Sata Prithvir Sakshi Devo Sata Sorgar Santus Tuso. Bukik lakun, pirik lakun, baboy rotan, tukin burun, solyami, samsar pulong, duka pusung, karsa pusung, kuci montang, pangrung nesu, Porvajaci diuli picu, kuci montang, pangrung nesu, Porvajaci diuli picu.
प्रार्थुया. सोरेस्परा आमच्या मोगाल बापा, जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना, पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान खुर्सार आपलो जीव दिलो, आनी अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुजें मोहिमेवंत जिवीत जोडून घेतलें. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याचो मोग आमचो जीव करचूंक जेजूची कुडी रोगताची जेवणा वरवीं आमकां बोल दी, आनी हे परी जंय तो आसा थंय आमी ताचे शिश आसूंक आनी तुजे मोहिमेंत सुकेस जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो वेळ बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर लिंडसे लोबोक. ताणें हें मीस भेटयलेलें आसा आनी प्रवचन केलेलें आसा, पूण ते मिडियाचोय वावर हांगसर कोत्तात. आमच्या मिडियाचेर तुमकां मिसां, बोजोण आनी हेर सांतांचें जिवीत हें सगळें पळोवंक मेळटा. ऑफिशियल बजिलिका बॉन जेजू ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी मातशें सबस्क्रायब करात, कित्याक तें तुमी करशात जाल्यार मागीर बऱ्याक पडटलें. कित्याक खूब वस्तू आमी कोत्ता, सोंपेपणी तुमकां फकत मिसूच न्हय पूण हेरूय वस्तू तुमकां पळोवंक मेवतल्यो. तर आमी आयज हो दीस सोशल अपॉस्लेट पासत भेटयलेलो आसा, कलेक्शन बा ताका वेतेलें. सायब हांगसर आसा आनी तो आमचे पासत मागता म्हणून आमी सगळीं जाणां हांगसर वडोन येता. पूण आमी हांगसर तुमचे पासत थोडो तोकस घेता. 5 आमी तुमचे पासत पवित्र बोजोण दवरलेली आसा, सकाळचे यूट्यूबाचेर तुमी पळोवंक शकता. पूण हांगसर थोडो लोकूय येतात, तीं भाग घेतात म्हूण न्हय, मागता तुमच्या सगळ्यां पासत. कितलींशीं जाणां मागण्याची विनंती करतात आनी आमी ती तांची मागणी घेता हांगसर. तर सोमवार ते सोनवार म्हणल्यार 5 ही बोजोण घेता आमी आनी 5:45 आमी बंद करता. 6 इंग्लीश भाशेन मीस आसता, यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता. पूण थोडीं जाणां हांगसर येतात म्हूण म्हाका विचारलें आमच्यान येवंक जाता काय म्हणून. म्हणलें यात. तीं थोडे जाणां पवित्र बोजोणेक आकार येतात वेगी सकाळीं सगळें करून मागीर घरा येतात. मागीर 7 आनी 8 हे आमचे भाशेन 2 मिसां आसात. सांगे मिसां नात, कित्याक आमकां हे कोवीड स्टार्ट जाल्ल्याक हांगसर मातशें म्हणल्यार तूं शिस्त हाडलेली आमी आसा. तर ताका लागून सांगेची मिसां आसना, फकत काजारां आमी दवरता 5. कित्याक हांगसर भितर हाडटा आमी लोकांक 9 ओ आयज म्हणल्यार तूं 11:30. पूण आयज आमी इगोर्ज बंद दवरतले हांव 11:30, कित्याक आमकां थोडें काम हांगसर करूंक जाय. लोकांक हांगसर हाडलीं जाल्यार मागीर आमकां थंय काम करूंक जावचें ना. म्हणटच आयताराची मिसां हे भाशेन पवित्र बोजोण आमी त्या दिसा 6 वरांचेर करता. 6:45 बंद करता. 7 पयलें मीस, 8 9:15 ही सगळीं 3 मिसां आमचे भाशेन. मागीर 10:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसता. तें जातकूच मागीर 11:30 आमी लोकांक भितर घेता ते 4 पर्यंत. ते भाशेन दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेलीं की ना, पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन एक सुपिल्लें कपेल आसा. तें कपेल आदले कॉलेजींत आसलेलें, सांत पावल कॉलेज. ताका लागून जेजूट पाद्रीक तेन्ना पावलीस म्हणटाले ते थंयसरले, आनी खूब वावर केलेलो आसा ताणें. आतां ती कॉलेज मॉडर्न, ताचे सगळे फातर भितर आहात, पूण कपेल आसा आनी बांय आसा. लोक ते बांयशी येतात आनी हातूंत मिसांनूय वांटो घेतात. ते म्हणल्यार तूं ताच्या ताब्यांत आसलेले. तो 1542 वर्सां हांगसर पावलो मायाचे 6 तारखेर. पूण थंयसर आमी मीस तें घेता आनी 10 वरांचेर तें मीस जाता. पवित्र सातोळ्यांत हांगसर मिसां आसतली, सेवाधर्म आसतलो, पूण सगळें इंग्लीश भाशेन जातलें. चिंतितान आयकात, इंग्लीश भाशेन मंडे थर्सडे, गूड फ्रायडे आनी इस्टर विजल मीस हांगसर जातले, पूण इंग्लीश भाशेन. ते सायडीन सगळें आमचे भाशेन जातलें.
हांगसर इंग्लीश भाशेन. पूण तुमकां येवंक जाय जाल्यार पासीस लागतात. 3 पासीस आसा, मॉन्डे थर्सडे, गूड फ्रायडे आनी इस्टर विजील मिसा पासून. तुमी ते भायर घेवंक जाय. तुमचें नांव घालूंक जाय, फोन नंबर आनी कितलीं जाणां येता ती पळय ती प्रत्येक मिसाक. म्हणून ते तुमच्यान हें वॉट्सॅपाचेर घेवंक जायना. हांगसर येवन खास तुमी बुकींग करूंक जाय, तुमचे पासीस घेवंक जाय. हांव सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आनी हेरांक जी आमच्या युट्यूबाचेर भाग घेतात आनी तुमी हांगसर येतात तांकां. हांगसर खूब जाणांनी आमकां मदत केलेली आसा. हांव तांचे उपकारी आनी देवाक हांव आर्गां दितां, सायबा कडेन मागतां. खरेंच आज बोडवे कशे हांगसर येवन आपलें स्पेशलायज काम हांगसर करीत आसात. आनी तुमकां आदीं सांगलेलें हें बजिलिकाय आमकां मातशें आजून राखूंक जाय. ते सगळो वावर आतां फुडें चलता. तुमी आमकां मागण्यांत दवरात आनी आमी जितलें जाता त्या प्रमाणें तुमकां कळीत करतले. देव बरें करूं. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोपकार. पेज 89 F8 जेजू सोमी, जेजू सोमी. Bapac moimig, morgot koram. Bapac moimig, morgot koram. Jesus somi, Jesus somi. Devace soi, corestace, dori levavur victorum. Jesus